आयचो 15 नोव्हेंबर 2025 हो दीस कायम तानाजीच्या दत्ताच्या आनी म्हजे स्मरणांत आनी ताजे सहकलाकारांच्या स्मरणांत उरतलो। मोगांत भितर सरतकच मोग फील जालो। अत्यंत म्हत्वाचे म्युझियमाचें म्हत्व म्हणजे हांगा मोग फील जालो। कित्याक पयलीं म्हणजे बोटींत बशिल्ले असंख्य देवांनी आमचें स्वागत केलें, अशें स्वागत खंयच जायना। त्या बद्दल तुमचें कौतुक। मुख्य म्हणजे बोटीर गणपती जे आशिल्ले ते सामके फुडें बसल्यात आनी सगळे जगाचें हें करतात, भ्रमंती करतात। हो जगाचो नायक ज्याच्या उत्सवाक गणेश चतुर्थीक ही माटोळी बांदताले आनी फक्त एक तें श्रद्धास्थान कशें आशिल्लें, म्हणजे ते माटोळी बांदपाचें, तो सोपस्कार केलो की 1.5 दीस 5 दीस 7 दिसां नंतर माटोळी काडली, भायर उडयली, हाजे पुरतेंच मर्यादीत आशिल्लें। ताका अशें विश्वव्यापी स्वरूप येतलें हें म्हाका दिसता तानाजीन दत्तान सुद्दां लक्षांत घेवन आसतलें केन्ना। हाजें खऱ्या अर्थान श्रेय वता तें डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर हांकां, कित्याक तांणी माटोळे कॉम्पिटिशन सुरू केलें आनी बरेचशे गोंयच्या कलाकारांनी ह्या स्पर्धेंत भाग घेतले आनी तातूंतल्यान हो चमत्कार घडलो। कारण स्पर्धा निर्माण जाली, आमी जाता तितली बरी करूंक जाय, बक्षीस मेळोवंक जाय। प्रिवोड फोंडा गोवा रावपी आमी जशी आमी चवथीक माटोळी बांदता, आमच्या घरांत तश्यो बांदता, तश्यो आमकां एक म्युझियम ऑफ गोवा हेंच्यांनी एक आमकां सामकी सुवर्ण संदी कशी एक दिली आमकां की माटोळी तेंच्या म्युझियमान हांगा प्रेजेंट करपाची। आनी हिचो आमी दादाजी बाबांनी दोगांनी जो एक लाभ घेवपाचो मोठ्या प्रमाणान एक अशी संदी आसा ती सोडप ना अशें चिंतलें आनी आमी हांगा माटोळी साकार करपाची तयारी केली आनी ती आमी आयज साकारली। आनी ताचो रिजल्ट हो आयज आसा तो आमकां इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड हेज्या मार्फत आमकां मेळ्ळो आसा। ही गोंया खातीरूच अशी अभिमानाची गोश्ट आमच्या खातीर तर आसा, गोंया खातीर ही आसा आनी जे माटोळी फिल्डान जे आसा तेंच्या खातीरूय ही अभिमानाची एक गोश्ट आसा। आमच्या माटोळेन जे आतां आमी 6 मिटर बाय 3 अशी जी माटोळीची आमची 2 तितून देवतांची चित्रां आसा ती साकारलेली आसा। त्या माटोळेन फक्त आमची चित्र दैवताची सोडून जी सायडीक जी आमी फळां बांदलेली आसा तितून खुबशीं फळां जी अशीं आसा सगळी तशी म्हणपाक जाता की सगळी आयुर्वेदीक औषधी आनी खावपाची न खावपाची सगळे तरेचो यूज आसा अशे तरेची हितून आमी फळां बांदिल्लीं आसा। दोनूय माटोळी म्हणजे एकूच माटोळी मेळोन आमी 200च्या वयर म्हणजे 250च्या आसपास आमी फळां हांगा बांदिल्लीं आसा। आनी हितून खुबशीं चडशीं औषधी जी आमकां मेळोंक शकना ती आमी अशी तरेन आसता की ती दुर्मीळ आसा अशे तरेची फळां हे माटोळीन आसा। आनी ती पळोवपा खातीर मुद्दम गोंयांतल्या आमच्या माटोळी मोग्याय जे पर्यावरण मोगी आसा तेंच्यांनी मुद्दम येवन हांगा ही माटोळी पळोवची अशें सगळ्या कडेन मागता। कितले दीस बीन आसता एक्चुअली ही माटोळी जी आसा ती 8 तारखेक सुरू जाली आनी जशें की आमी म्हटलां 90 दिसां खातीर आसतली। सो 8 नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी 8 पर्यंत तुमकां पळोवपाक मेळटली। आनी हे माटोळीचें वैशिश्ट अशें आसा की हे माटोळीन जसं दत्तबाईन सांगलां मेडिसिनल प्लांट्स आसा आनी बाकीच्यो गजाली जर ही माटोळी तुमी करतना ती पळयला म्हणजे मेजर आमचे हनुमान आनी गणपती जाल्यार तितून आमी अशें सामान वापरलां जें आमी नॉर्मली भायर उडयता, जे नॉर्मली आमी केन्नाच दवरिना सांबाळून तितून आमी भायर उडयता। आंब्याचो कातो जावं सुपारेचीं कल्लां ज्या अशा गजालींतल्यान सुद्दां कितें तरी वेगळें करपाक शकता हें एक आमचें एक आमच्या खातीर चॅलेंज आशिल्ली आनी ती म्हाका दिसता दत्तबाईन आनी हांवें म्हाका दिसता पूर्णपणे जालें अशें आमी समजता। आनी जेन्ना तुमी येवन अशें कंटिन्युअसली येतले आनी तुमचो हेजो तुमच्या मिडियाचे थ्रू जेन्ना तुमी लोकां मुखार दाखयतले तेन्नाच म्हाका दिसता तो एक्झॅक्ट आमी कितें केलां तें लोकां मेरेन पावतलें अशें म्हणून आमी मागता। आनी तुमचे परत प्रुडंट मिडियाचें हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण ही जी वर्ल्ड रिकॉर्डाची जी क्षण आसा ते प्रुडंट मिडियान स्वता हांगा येवन आमचे कॅप्चर केली म्हणून तुमचे सगळ्यांक देव बरें करूं। सुबोध केरकर सर आनी तेची चली श्रद्धा केरकर आनी तेंची बाकीची जी टीम आसा तेंच्यांनी आमकां ह्या माटोळी जेन्ना हांगा आमी बांदपाची जेन्ना सगळी तयारी करताले आमी जेन्ना सुरवातीक पासून तेंच्यांनी आमकां इतको सपोर्ट केल्लो आसा की तेका लागून आमी तेंचे खूब देव बरें करूं म्हणटा। तेंच्या सपोर्टाक लागून आमी ही माटोळी ती हांगा मोठी बांदली आनी ही माटोळी इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड हेजे मध्ये येयली। खातीर सगळ्यांचे हांव धन्यवाद दिता।